नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 9.9 हॉर्स पावर ताकीचो मोटर वापरपी नुस्तेमारी बोटिंग नुस्ते मारूंक परवानगी। गील जाळे वापरूनच नुस्तेमारी करपाची सक्ती, ना जाल्यार कारवाय। प्रादेशिक आराखडो सरकार येता ते विधानसभा अधिवेशन म्हणल्यार तडीक लायतलो। मुख्यमंत्री म्हणटा जुलै सावन 2 महिने आराखडो लोकांक खातीर उक्तो। सरकार आपली मराठी अकादमी सुरू करतलो। सध्याचे मराठी अकादमीक सरकारी अनुदान बंद, थंयचे कर्मचाऱ्यांक सरकारी अकादमीन घेतले, बसकेन निर्णय। सुकुरवाडे गरोंक गेल्ले एकल्याक शेतातले पॉइंट बुडून मरण। दुसरे घडणुकेन आगाळी बड्ड्या झाडाक हुमकळटाना मेळ्ळी एकल्याची कूड। आत्महत्या काय खून कळना। फुडल्या 2 महिन्यांत 83 शाळा आनी हाय सेकंडरींक कदंबाच्यो बसी। शुक्रारा सावन 20 मार्गाचेर बालरथाच्यो बसी सुरू। मुख्यमंत्र्यान दाखयलो बावटो। आनी फोंडेचो नवो बाजार प्रकल्प बांदला विचार करनासतना 38 कोटीचे प्रकल्पाचो फोंडेकारांक कसलोच फायदो ना। नगराध्यक्ष नगरसेवकांनी केली पळोवणी। खबरो विस्तारान। 9.9 हॉर्स पावर ताकीचो मोटर वापरपी नुस्तेमारी बोटिंग नुस्तेमारी बंदी वेळार नुस्तें मारूंक मेळटले, पूण गील जाळे वापरूनच तांकां नुस्तेमारी करची पडटली। हेर कसले जाळे वापरले जाल्यार तांचे आड कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केला। ह्या नुस्तेमारी बोटीक सरकार कसलीच सबसिडी दिवचो ना। शुक्रारा मंत्रिमंडळान हो निर्णय घेतलो। एक फिशिंग बॅना संबंधान एक महत्वाचो निर्णय आहा, तो म्हणजे जे पळय 10 हॉर्स पावर सकयल आसा तांचेर पर्सिंग नेट जर तांच्यांनी वापरले ना आनी फक्त गिल नेट वापरले जाल्यार तांचेर हो फिशिंग बॅन हे नासतलो, इम्पोज नासतलो। गिल GILL गिल नेट म्हणजे मोठे तांचे ते नॉर्मल आसता। पर्सिंग नेट म्हणजे ते खरवडून काडटा ते एक्चुअली ते वापरपाक येना, दे आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दॅट, बट दे यूज दॅट नेट, म्हणूनच बॅन घाल्लो तांचेरूय वचपाक। बट वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर दॅट वी वील इन्स्पेक्ट. If pursing net is found, we will impound a vessel, will take severe action below 10 horsepower. Secondly, there will be no benefit given to them, government benefit during this period. म्हणजे सरकारचो तरेतरेचे फायदे आहा पळय, it is not given to them during this period. म्हणजे no one can claim subsidy, तीन आनी बाकीची subsidy ना. No benefit during this period. They have to do it on commercial basis. Oh yeah, during this period. And more important than that benefit is no pursing net. That is a must condition. Because that is the one actually why we had stopped everything. प्रादेशिक आराखडो सरकार येता ते विधानसभा अधिवेशन म्हणल्यार तडीक लायतलो, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणला। जुलयान आराखडो उक्तो करतले। 2 महिने हो आराखडो मर्यादित प्रमाणात लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर उक्तो आसतलो। आराखड्यातले काय वाद वा हरकती आशिल्ले ठराविक वाठारांचोच फेरनियाळ घेवन दुरुस्त्यो करपाचे सरकारान थारायला। One is when opening comes, it will come with a clear clarity. जाय जाल्यार हांव म्हणजे जुलय म्हणला म्हणजे गरज पडल्यार 15 दीस लेट जाले आता म्हाका, पण येता आसतना पूर्ण क्लॅरिटीचेर येवंक जाय। म्हाका विचारशात जाल्यार मॅक्सिमम 60 days इट शूड बी क्लोज्ड वॉट एवर यू ओपन। आनी ओपनिंग म्हणजे सगळें कन्वर्शन करपाक दितलो अशें न्हय। इफ देर इज एन व्हेरी इनजस्टीस तांच्यांनी दिल्या पयलीं सगळे रिपोर्ट, त्याच रिपोर्टाचो अभ्यास करून कोणाक तांय कितें म्हणपाचें इतलेंच आयकून घेवपाचें न्हय। पंचायतीचो म्हजो जो कॉन्सेप्ट आसा, वीच आय एम ट्रायंग टू फायंड आउट हाव इट कॅन बी फिटेड इन लॉ, इज वॉट एवर मे बी रिजनल प्लान, यू सुपर इम्पोज पंचायत मॉडेल, वॉट एवर इज एक्सेप्टेड बाय पंचायत ऑन द रिजनल प्लान and execute only to that extent कि whatever model is selected by the village panchayat will be honored by the village panchayat. I am underlining the word by the village panchayat.
because Gram Sabek, there is no mechanism of getting everyone first. Number two, to verify everyone is your voter. And three, there are many people who don't like to talk. They are not fighters. They don't want enmity. So voting by the villagers to select a defined pattern can be a solution. I am trying to find out a way of fitting it in legal. But this is your RP of your village. Now you decide what is the model you want. A, B, C, D, E, F. You can't change it midway. Once they vote for it, plebiscite जालो की ना परत 5 वर्सांनूच चेंज करपाक येतलो. I am just throwing ideas. It is not decision. It will be declared first. अशा पद्धतीन आमी करूंक सोदता म्हणून. ते ताज्या पयलीं आमदारां बरोबर कन्सल्टेशन, स्टेक होल्डरां बरोबर कन्सल्टेशन, ते वेरियस NGOs लायक गोवा बचाव अभियान तांकां आपोवन तांच्या बरोबर कन्सल्टेशन्स हे काही प्रोसेस जातले. पण ते सगळे प्रोसेस जुलैन चालू जातले. सपोज दिस प्रोसेस एंड इन जुलय, देन वी विल ओपन इट इन जुलय. अदरवायज इट मे स्पील ऑन टू ऑगस्ट. म्हजे तकलेन आहा ते म्हणजे शक्यतो नेक्स्ट असेंब्ली पयलीं जवळपास विशय सेटल जाल्लो आसूंक जाय. सरकार आपली मराठी अकादमी सुरू करतलो. सध्या आशिल्ले मराठी अकादमीक सरकारी अनुदान बंद जातले. तशें कर्मचाऱ्यांक सरकारी अकादमीन घेवपाचे सरकारी पावण्यार थारला. मराठी अकादमीचे कर्मचाऱ्यांक फाटले 7 म्हयने जाले पगार नाशिल्ल्यान सध्या प्रस्न उप्रासला. अकादमीच्या कारभारान सगळो घुसपागोंदळ. सरकार दिता ते पयशे मराठी अकादमी जाय ते कामांक वापरिना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो दावो. अकादमीचे चौकशी समितीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान प्रुडंटाक ही माहिती दिली. शुक्रारा सांजे मुख्यमंत्र्याबरोबर समितीची बसका जाली. सरकारान म्हाज्या अध्यक्षते सकयल जी पळय समिती नेमलेली त्या अहवालाचेर कितें निर्णय घेवचो हेजे संदर्भान आज एक बसका जाली. तातूंत हांवें ज्यो 3 शिफारसी दवरिल्ल्यो तातूंत प्रामुख्यान चर्चा जाली. आमी गोमंतक मराठी अकादमीच्या सदस्यांक एक स्वतंत्रताय दिल्ली की तांणी स्वताच घटना दुरुस्ती करून मराठी अकादमीची दारां सगळ्यांक उक्ती करची. ती दिल्ले मुदतीनय तांणी पाळ्ळी ना. दुसरोय आशिल्लो की आतां जी एक्झिस्टींग गोमंतक मराठी अकादमी आसा ही सरकारान ताब्यान घेवची. आनी तिसरो जो पर्याय आशिल्लो तो म्हणजे ही अकादमी तशीच दवरून तिजें अनुदान सरकारान बंद करचें आनी स्वतंत्र मराठी अकादमी स्थापन करची. मराठी अकादमी आतां आसा ती टेक ओवर करूं जाता, पूण तातूंत कांय मागीर किचकट बाबी आसात ज्यो फुडेंय चालू उरतल्यो त्यो टाळपा खातीर सरकारानच स्वतंत्र गोवा मराठी अकादमी ही स्थापन करची. सो आज मेरेन जो रिजर्व फंड बजेटान दवरिल्लो आहा तथाकथीत मराठी अकादमीक तो सगळो फंड ह्या नवीन अकादमीक वतलो. बिल्डिंगे खातीर सुद्दां जो कॉर्पस फंड दवरिल्लो आहा तो कॉर्पस फंडूय बीन ह्या अकादमीक वतलो. त्या अकादमीचें अनुदान सगळें बंद जातलें. तांकां आपल्या बळाचेर जर ते चलयतात जाल्यार चलोवनी. आतां जी तांची मालमत्ता आसा की जी सरकारी निधींतल्यान उबी रावल्या त्या मालमत्तेचेर कितें तो विचार करपाचो ते सरकार कालांतरान फुडें ठरयतले. हेजे मजगती प्रश्न आहा तो फकत एकूच, तो म्हणजे मराठी अकादमीत आज पळय जे कर्मचारी आसात कर्मचारी तांचो हो सगळो स्टाफ आमी ह्या नव्या सरकारच्या अकादमीत आस्पावीत करून घेतले. ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जे तांची फाटल्या 7 म्हयन्याची थकबाकी आसा वेतनाची ही थकबाकी बीन आमी तांकां भरून दितले. नवी अकादमी जी म्हणटा ती जावपाक सरकाराची नवी मराठी अकादमी जावपाक कितलो टायम वयतलो? चडांत चड 1 म्हयनो लागतलो. फक्त एक घटना करची पडटली. ती बीन ताका मार्गदर्शक घटना ऑलरेडी गोवा कोंकणी अकादमीची आसा म्हणटकच ही घटनाय करपाक चड वेळ लागतलो अशें म्हाका दिसना. आनी गोवा मराठी भवन जे मराठी भवन बांदलेलें आहा ते सरकाराच्या पयशांतल्यान उबें जाल्लें. सो सरकार नवी बिल्डिंगे खातीर वयतलो काय ही बिल्डिंग घेवपाचो विचार? सद्याची आतां मराठी अकादमी सरकार स्थापन करतलो ती आमी सरकाराच्यान खंयची जमीन दिवं येता, खंयचोय जागो दिवं येता ताच्या खातीर आतां सुरू करपाक. मराठी भवनचो इशू हो सरकार हातान घेतलेंच, तो इशू कसोच सोडचो ना. कित्याक ताजेर जो खर्च जाला हो खर्च सरकारीच हातूंतल्यान जाल्लो आसा. त्यामुळे सरकारची अप्रत्यक्ष ते सगळ्या इमारतीचेर आसा आनी ताजो सगळो हिशेब आनी ते कितें तो विद्यमान तांची जी कार्यकारिणी तांचे कडच्यान घेतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.